आमेन. Sporacia mondira anondambito soruya Bixo aizo amce porbezo no begi trutsun kavoya Soram cetale kai koru Soto sanula soruya Shimboro namci calzam Levan vorbit moima Mirontori divya Alleluia 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, तुमकां सोगल्यांक ह्या नव्या वर्सांत माये मोगाचो येवकार. आयज नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा पवित्र सोबा मारिया देवा मातयेची परब समोर उमता. हे दोबाचेक पोरजेचो विशय आमी विचून काडला तो म्हणल्यार वचात देवा मारये भाशेन देवाच्या मुखामळाचो रूपकार जायात. मारिया आमची सोर्गीची आवय आपल्या आख्या जिवितांत देवाच्या बरेपणाचो रूपकार जाली. आपल्या जिविताचे यात्रेंत एक भावार्थाची नीज परगोटणार जावन ती आमकां सोगल्यांक एक जिवो बोरवासो जाली. हे 2025 वर्स पाप सायब फ्रांसिसान एक खेरीत उत्सवाचे वरोस म्हूण परगोट केला. जेजूच्या जल्माक 2025 वर्सां भरतात म्हणटोच आमी सोगलीं बोरवशान जियेतलीं मनशां जावंक आमकां आपोवणें केलां. आयचे हे परबेच्या मिसांत आमी वांटो घेतना आमचें जिवीत आमच्या मोगाळ आनी काकलूतवंत जिविताचे देखींतल्यान मारये आमचे सोर्गीचे आवय आनी देवा मातये भाशेन देवाच्या मुखामळाचो रूपकार जावन
बोरवोशाची मनशां आमी जावूंक पावूंक खोतखोत्यान मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणानो, ही कल्पना आमच्या मनान धरून ही पवित्र रितीन फाव ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. दूख धरून बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पोतपेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्य हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतपेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. Somia kaklutku, somia kaklutku, Krista kaklutku, Krista kaklutku, somia kaklutku. Somia kaklutku. Mój Matewaku córki, ani szanty tacia jest tam sąsari. Sorves mora deva, sorgi charaya, sor potveda deva, Baba, amituka namaskar kolta, amituka dilvasta, tuja dor vojvova paso, amituka Vakanta. Mój Matewaku córki, ani szanty tacia jest tam sąsari. Somia Jezu Krista, Baba czajek jaskuta, somia Deva cieszeli, tu sąsara cię pakataj, amci kaklutku, tu Bapacia uśmiech poznaj, amcie magry aikun ge. Mój Matewaku córki, ani szanty tacia istra sąsari. Kitia powitratmia sangati, Deva Bapaci mój Jezu Krista. Eklos tu povit, eklos tu ishvor, eklos tu pormishvor. Mój Matewaku córki, ani szanty tacia istra sąsari. प्रार्थया. ओगेपणान तुमचे गरजो तुमची मागणी देवा फुड्यान दवरात. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, तुवें भाग्यवंत मारीचे अंकवारपण फळादीक करून मनशा कुळा सासणाच्या सुखाचें इनाम दिलें.
तिचे उद्देशी तुजो पूत जिविताचो रोसणार आमचे मदें आयलो. तो तिचे माये मोगाचे विणोवणीन दर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळूं ही आमी मागतांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनां. आमेन. लोकगंतीच्या पुस्तका वयलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय. इस्रायलाच्या पुतां धुवांचेर आशिर्वाद घालून ताका जय तुमी तांकां म्हणटल्यात. सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालून आनी तुका सांबाळून. सर्वेस्पर आपल्या मुखामोळाचो पडजोड तुजे घालून आनी तुका परसून जावन. सर्वेस्पर आपले मुखामोळ तुका दाखोवन आनी तुका शांती दिवन. हे पोरी इस्रायलाच्या पुतां धुवांचेर म्हजें नांव घेतलीं आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गावून जातलो. Kurba kordeva, tuzo आशीर्वाद आमचेर पडून दी. सगळीं म्हणया. Kurba kordeva, tuzo आशीर्वाद आमचेर पडून दी. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचे पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस प्रितुमींचेर तुजो वांटो वळखतल्यो. तूं एकलो सोडवणदार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. आमचो जबाब. Kurba kor deva, tuzo आशीर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रां मुरगोटोली संतोशाचीं गितां गावन. कित्याक तूं नेनाय परमणे जोडी करताय. निती परमणे करताय परजांची मनसोबी. प्रितुमीचे राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. Kurba kor deva, tuzo आशीर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रां तुका वकाणून देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वकाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवन आनी सगळीं प्रितूम ताचे पांयां पडूंक. जबाब. Kurba kor deva, tuzo आशीर्वाद आमचेर पडून दी. भागिवन पावलून गालिसियेकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचो. भावां भयणीनो, नेमलोलो काळ भरल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके अस्तोरेक जल्मलो. समर्थी खाल जल्मलो आनी समर्थी खाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आब्बा म्हणजे बापा असो उलो मारतलो
आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय, देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजीय केला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक आमी सगळीं उबी रावया. Soy solves porra, 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 soy solves porra. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागां प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Soy solves porra, 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 soy solves porra. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. Tuce sove Iasu. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moiva tuca somia. आनी वेगीं वेगीं वच जाल्यार मारिया जुजे आनी कावणींत दवरलेलो बाळोक गवळ्यांक मेळ्ळो. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं ताका सांगलोलें ताचें सोत तांकां गमून आयलें. आनी गवळ्यांनी तांकां सांगलें तितली खबर आयकून सगलीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजांत गळोवन सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलोलें तशें सगलें आयकलें आनी पळयल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणणी करीत गवळी परत गेले. बाळकाची सुनोत करूंक 8 दीस भरतूच तो आपल्या आवयच्या कुसव्यान संभोवच्या आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Vakani tuca Christa. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयज आमी व्हडा संतोशान मारिया देवाची माता ही दोबाजीक परब आमी समरुमता आनी बरोसभर ह्या नव्या वर्साची आमी सुरवात करता. तर पयले सुवातेर आमी ह्या नव्या वर्सा खातीर देवाक आयज दिन वाचुया, ताका आमी आर्गां दिवया. कारण बरवर्षान भरून हें नवें वर्स आमी सुरू करता. आमी घोडे कोणेच चिंतूंक ना हो आयचो दीस आमी पळयतले हांव. ह्या आयच्या दिसा ह्या मिसांत वांटो घेतले हांव. देवाक आमी आर्गां दिवंक ह्या जाग्यार जमतले हांव हें कोणाच्याच मतींत आसूना. पूण देवान आमकां हो दीस हें नवें वर्स आमकां फावो केलां. तर पयली सुवातेर ह्या नव्या वर्सा खातीर आमी देवाक आर्गां दिवंक गरज, ताका वाखाणणी दिवंक गरज. दुसरे सुवातेर आमी देवाक आर्गां दिवया आमच्या सर्गींचे आवय खातीर, कारण ती आमच्या बराबर ह्या आख्खे वर्सभर आसतली. पवित्र सभा आमकां ती आमच्या दोळ्या मुखार धरून हें नवें वर्स सुरू करतना तिचो आलाशिरो, तिचो सांगात आमकां दिता आनी आख्खे वर्सभर तिचो सांगात आमकां मेळटलो. ह्या बरवर्षान आमी दर दिसाक आमचें जिवीत जिवंक गरज. मारिया देवाची माता, मदर ऑफ गॉड, हें उतर ग्रेक भाशेंतल्यान येता थियोटोकस, म्हणजे गॉड बेरर. पितीच्या भावभणां दोदीक करून ही आयची परब आमकां मारयेचो खेरीत जागो सोरवणीच्या इतिहासांत दाखोवन दिता. This feast reminds us Mary's special role in God's plan. आनी हो कितें काय तिचो वांटो म्हणजे इतिहासांत की
देवाच्या पुताक तिणें जल्मांत हाडलो. आमचे सैम घेवन हो तित्रेक देवाचो दुसरो जोड जेन्ना ह्या संवसारांत येता तेन्ना मनीस कसो तिचे उदोरी आमकां तो मेळटा. पितीच्या बाबा भयणांनो, ह्या नव्या वर्सांत आमी पावल मारता तेन्ना मारे बराबर आनी देवा सवें आमचो संबंद घोट करूंक आमी वावरूंक गरज. दर घोडेक दर दिसाक आमी देवाच्या संबंदान वाडूंक मारे बराबर आमी फुडें वचूंक गरज. मुण्णेचें पुस्तक 16वें 3री वड आमकां अशें म्हणटा, आपल्या वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्परा लागीं मागणें कर आनी तुज्यो येवजण्यो तो शार्ती पावयतलो. तशेंच स्तोत्र 30 आनी 7 5 वडींत आमकां अशें मेळटा, तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान घाल, ताचेर विस्वास दवर, गरज तें तो तुका करतलो. पितीच्या भाव भयणांनो, आंकवार मारीचें जिवीत आमी पळयता असलेंच. दर दिसाक दर घोडेक देवाचेर विस्वास धरून ताच्या बराबर ती चल्ली आनी केरीत भाशेन ती आपलें जिवीत देवाचेर विस्वास धरून चल्ली. देखून जी येवजण देव तिचे सवें पूर्ण करचें आसलो म्हणजे आपल्या पुताची आवय कशी तिका नेमलोली तें देवान शार्ती पावयलें. पितीच्या भाव भयणांनो, मोइजेसान अशें एक मागणें केलोलें तें आमी आमच्या ह्या नव्या वर्सांत आमी सुरवात करतना आमी आमचें तें मागणें जावं दी. मोइजेसान म्हणलें, तूंच आमच्या सांगाताक वचना जाल्यार आमकां हांगाची भायर काडूं नाका. पितीच्या भाव भयणांनो, आयज देवाक आमच्या सांगाताक चलूंक दर एक दीस ह्या नव्या वर्साचो देवा बराबर आमी पावल मारूंक आमकां आयज देवाचें आपोवणें वो देवाक सांगाता घेवन आमी चलूंक आमी प्रयत्न करूंक गरज. हाच्या पयल्या वाचपांत लोंगोतीच्या पुस्तकांत देव आपले पुर्जेचेर आशिर्वाद घालता तें आमी आयकलां. आरोणा वरवीं मोइजेसाक सांगून मोइजेसा वरवीं देव म्हणटा, तुजे पुर्जेचेर आशिर्वाद घाल. जेन्ना जेन्ना ती म्हज्या नांवान प्रार्थना करतली, म्हाका उलो मारतली, हे तरेन तांकां आशिर्वाद. पिरच्या भाव भयणांनो, होच आशिर्वाद दर दिसाक दर घोडीक देव आमकां दिता. आनी आशिर्वादान भरलोली मनशां कशीं आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांक आशिर्वादाची मनशां जावंक गरजेचें. जें बरेंपण हांव देवा कडल्यान हांवें म्हज्या जिवितांत अणभवलां तेंच बरेंपण हांवें दुसऱ्यांक वांटूंक गरज. दुसऱ्या सवें आमी उदार जावंक गरज. देव आमचें सवें उदार, देव आमचें सवें बरो, तर हांव मनीस कसो, देवाचो पूत कसो, देवाची धूव कशी, हांव दुसऱ्या सवें उदार आनी बरेंपण आमी वांटूंक गरजेचें. दुसऱ्या वाचपांत आमकां भाग्यवंत पावल उगडास करून म्हणटलो, कशे तरेन देव मारेच्या आदारान ह्या संवसारांत मनीस कसो जल्मता. आनी पितीच्या भाव भयणांनो, जेजू ह्या संवसारांत येवन आमकां ताणें आपल्या बापाची मोगाची आनी आपणायलोली भुरगीं केल्यान आमकां सगल्यांक हें भाग फावो जालां. देवाक आमचो बाप म्हणून उलो मारचें देणें जेजू क्रिस्ता वरवीं ह्या ताच्या जल्मा वरवीं आमकां फावो जालें. आनी केरीत भाशेन हो संबंद मारयेशी आमकां उडून हाडटा. म्हणजे ती तर देवाची आवय, जेजूची आवय, आनी आमी तर जेजूची भावा भयणां. देवाक आमी बाप म्हणून उलो मारता जाल्यार आंकवार मारिया आमची आवय. आंकवार मारिया आमकां सदांच सांबाळटा, आमकां ती राखता, आमकां ती चलयता. तेच आंकवार मारीचो आलाशिरो आदार आमी आयज आमी मागुया. आनी शिव वर्तमानांत आमकां दिसून येता, एक आवय कशी आपली जबाबदारी ह्या पुताशी तिणें बरोबर बेस बरी पाडली. ताका फावो तें मार्गदर्शन दिवन बरे देखीन देवाचो मोग करचो, पेलाचो मोग कसो करचो हे कायदे शिकोवन पिरच्या भाव भयणांनो, मारीन जेजूच्या मोरना घोडेर पुर्यान आपलो सांगात ताका दिलो. मारे न्हयच जेजूक ह्या संवसारांत जल्मांत हाडलो, पूण ताच्या आख्या जिविताच्या पयणांत ती आसतली. देवाची येवजण एके भाशेन मनशा सवें शार्ती पावोवंक तिणें आपल्या पुताक आदार दिलो. हेच मारेचो आदार, हेच मारेचो आलाशिरो आमकांय आमी मागुया. पिरच्या भाव भयणो, हें नवें वर्स सुरू करतना मारिया आमकां एक उत्तम देख, एक व्हड नमुणो, आनी कसलो नमुणो, भावार्थाचो नमुणो. मारिया आमकां बोरवंशाचो नमुणो, ती आमकां काल्तिकायेचो नमुणो आनी पवित्रतायेचो नमुणो. उरी करून जेन्ना हें 2025 वर्स आमी बोरवंशान चलूंक
ही वाट आमी चलता तेन्ना पाप साहेब आमकां उलो करता जाल्यार आमी म्हणटा वी आर पिलग्रिम्स ऑफ होप. बोरवोशाची आमी मनशां. मारयेन सदांच देवाचेर बोरवोसो धरून आपल्या जिवितांत येतल्या आडकोड्या प्रस्नांक फुडो केलो. तेच परी हेच मायेचो आदार आमकां मागून दर दिसाक दर घडीक बोरवोशान भरलोली मनशां जावंक उदी करून भावार्थान आमचें जिवीत जिवंक आनी जेजूचेर आमचो भावार्थ तीर गोट करून ताच्या शिव वर्तमानाची जावं आमच्या देखींतल्यान आमच्या उतरांतल्यान आमच्या चालींतल्यान आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत आमी शिव वर्तमानाची अखंड परगोटणार आमकां कोर म्हूण मारेच्या आदारान ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक आयज आदार आनी कृपा मागुया. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मारितावन जल्मलो पोंस पिलाकाल ताणें कोस सुसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकतार पातकांचें भोगसणी कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमीन. ह्याच बरवशान बाबार्थान आतां आमची मागणी आमी देवा फुड्यान दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडारांनी आपल्या हातान घातलेले पोरजेक सोंसणेकायेन चलोवचे खातीर देवाच्या मोगान दिसा दिसपोटी मागण्याच्या जिविता वरवीं देवाक नमस्कार करून आनी ताचे बरेपणाची ते उपकार जावन पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. Jezuच्या नांवान म्हाका हे मागणे करता तुका जेजुच्या नांवान म्हाका हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पक्षाचे मन सोडून दिवंक दर एका नागरिकाक सोतेन आनी नितीन आपल्या अंतस्कारणां प्रमाणे देवाक बोजूंक आसलोले हक आनी कायदे जबाबदारीन पाळूंक आनी अशें आमचो देश देवाच्या मोगाचो उपकार करूंक वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. Jezuच्या नांवान म्हाका हे मागणे करता तुका जेजुच्या नांवान म्हाका हे मागणे करता तुका. आमचे घोराबे देवाचे पवित्रपणाची आनी शांतीची मंदिरां जावंक आवय बापूय भुरग्यांक मोदें मोग मोयपास आनी समजिकायेन नातीन ओदीक आनी ओदीक घोट जावंक आनी आखो घोराबो देवाच्या मोगान आनी खोशेक प्रमाणे चलतलो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजुच्या नांवान म्हाका हे मागणे करता तुका जेजुच्या नांवान म्हाका हे मागणे करता तुका.
वरोस आमकां सगल्यांक कुरपेचे जावंक आमच्या गांवांत समुदायांत देवाचो मोग दाखोवन ओदीक जावंक आनी आमी आमच्या उतरां आनी कोडण्यां वरवीं एकामेकेचो बरें चिंतूंक बरें आवंड्योंक आनी बोव करून तुटल्यात ते संबंद आमी परत मोगाची गांठीन बांदूंक हाडूंक वावरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Jesuच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. Jesuच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. एक घडीभर ओगीच रावन आमची मागणी आमचे आवडे देवा फुड्यान दवरात. भो दयाळ बापा, ही आमची मागणी तूं कालती कायेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Bangar guru, shoktai tuye kalsutra, mati dulam cecine, bangar korpo vitratmya, doyal bapa bokti pona, kirkor holkyachi vitache. Tuka vogdam amche vogdam, doyal bapa bokti pona, kirkor holkyachi vitache. Tuka vogdam amche vogdam, dumso uchivo Jesu, o moli pagar amche, amchi chin bodlunata, Jesu chenchi vitsavche. Doyal bapa bokti pona, kirkor holkyachi vitache. Tuka vogdam amche vogdam, doyal bapa bokti pona, kirkor holkyachi vitache. Tuka vogdam amche vogdam. म्हज्या भाव भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या घातलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मनी आमच्या सुवेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेवं. देवा, आमच्या सोर पदवेदार बापा, बरें तें सगलें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भाग्यवंत देवा, मातीची दोबाची परब आमी संतोशान समोरमता. तिचे विणोनीन तुवें सुरू केलाय तें कुरपेचें काम तूं शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ली निती आंकवार मारीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वोन दिता, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणी संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव.
Povit, 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 dolbarazzo, sorbes portu, sorgani, somsar bolia, tu ciavoi bovan, sorgi tu soy soy, sorves porace navi, etauda soy, sorgi soy soy, tu soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुरोन जीवन पडा वरवी, तुवें आमकां सोडयली सोव्या संवसाराच्या सोर्वोंडारा आमची सोर्वोण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवा माई सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पोती, बागेवन धरून दुता, बागेवन जुजे वाज आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा
सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी बराबर उच्चारुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक वाजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भयणी बाबांनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Tuja
काळीज मोचे तुका दिता कितलो मोसो मोगू केलोय म्हाका रोचलोय म्हाका पोसलोय एक एक मोसो ओपरात सोसलोय एनकोणांतलो म्हाका राखलोय कितलो मोसो मोगू केलोय म्हाका रोचलोय म्हाका पोसलोय एक एक मोसो ओपरात सोसलोय एनकोणांतलो म्हाका राखलोय देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज मोचें तुका दिता 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 जेजू मोगाळा 2025 वर्स जावन आसा एक व्हड देणें तुजें आमकां फाटल्या वर्सांनी तुवें आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय आमचे संवसारी पयण आमी चलतना तूंच आमकां बरें मार्गदर्शन दिताय ह्या वेळार तुका आमी शेवला तूं जावन आसायची वो जेजू सदांच आमकां राखताय आनी सांबाळटाय हे सोबार बरेपणा खातीर ओगेपणान आमच्या सोम्याक आमी आर्काय दिनवास शिवुया सगळे आमी उबी रावया प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवन सदा अंकवार मारीक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पाचारता आनी ह्या तिच्या पोरबे दिसा तुका दिन वासूंक सुर्गीच्या जेवणान संतोशान आमी वांटो घेतला हें जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकार अशीं कोर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सगळीं बसुया भयणी भावानो नव्या वर्सान भितर सरतना मारिया देवाच्या मातेची दोबाचीक परब समोर उबोवन आमी भितर सरता आयच्या दिसाची उनोनीत पुरबी दितना देवाचे कृपेन आनी सुपाम आशिर्वादांनी बोलोलें नवे वर्स तुमकां सगल्यांक आवडेता I wish you all a joyful and grace-filled new year, full of God's abundant blessings. आयची ही मिसाची भेट समोर उमल्या फादर सेल्विनो पेरेरा ताका आमी दिनवासताना आमकां ह्या समोर उमणेंत बरे तरेन गायन करून वांटो घेवंक आदार दितल्या आयच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास आमचो मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 7:15 8:30 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30 5 आनी 6:15 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले चोत्राय दवरची आयज आख्खो दीस कुमसारा तशेंच कावन्सिलींग आसचें ना
There will be no confessions as well as counselings today. फाल्यांतावन परत कुमसारा आनी कावन्सिलींग आमी सुरू करतले. कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. भयणी भावांनो, जानेराचे 2 तारखेर पोंडिचेरीचो आर्चबिशप कुडालोर फ्रांसीस कालिस्त 12:15 इंग्लीश भाशेन मिसो मोरंतले. On 2nd January, Archbishop Kudalur Francis Kalist will be celebrating the 12:15 p.m. Mass, which will be in English. ह्या दिसांनी उमावाचो वेळ सकाळी 6 ते सांजे 7 पर्यंत. जानेराचे 4 तारीख उमावाचो निमाणो दीस. जानेराचे 5 तारखेर उमाव आसचो ना. त्या दिसा सकाळी 9:30 वाजता कॅथेड्रलांतल्यान पुरसांव सुरू जातलें आनी बाग्यो फ्रांसीस शावेराच्या रेलिक्यो बाजिलिकेन दवरल्या उपरांत दोबाजीक मिसांत आमी भाग घेतले. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो मानो बागोवया. देवा, सगळ्या देण्याची जोर तुमकां आपले कुरपेन भरूंक भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वरस सोर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूंक. तोच देव तुमचो बाबार तीर करूं, तुमचो बरवोत्सव सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलोल्या प्रितीमोगान पेटोवंक. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं, तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावोवं. आनी सोर पोदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेंच लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत पापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी गरजो हे वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटाव. आमेन. आमच्या गोरसांनी, आमच्या दुखांनी, आमच्या विघ्नांनी पावतूक सोदी. आमच्या गोरसांनी, आमच्या दुखांनी, आमच्या विघ्नांनी पावतूक सोदी. मायेका कृतीचे